हे किती सगळे शेतांत मुलं सोडला तुम्ही हे कुणाचं शेत हे शेतात किती सोडला किती वर्ष झाले मॅनेजर नाही तुझी ड्युटी किती तुझी व्हॉट इज युअर ड्युटी हे केमिकल यूज पाणी तुम्ही शेतात सोडता आमच्या शॅम्पल चेक करू शकतो बघा शॅम्पल फोटो बोलू नका सॅम्पल पाहिजे तुम्हाला सॅम्पल आहे हे काय दाखव याला हे सॅम्पल कसलं सॅम्पल आहे मरून ते बघा काय सोडलं ते तुम्ही आम्हाला शिकवता तुम्ही आणि आम्हाला काय तुम्ही इकडे येऊ नका म्हणून काय तुम्ही आमच्या शेतात पाणी सोडू शकतात आणि आम्ही तुमच्या फॅक्टरीमध्ये येऊ शकत नाही का कारण काय तुम्ही पाहिजे ते करू शकता का इकडे तसेच हांवें फाटल्या 8 दिसां पयलीं जो तेंचो ऑफिसर आसा घोलकर ताकाय बी फोन करून सांगलें आनी ते आमकां तेणें आयज आफयलें हांगा आनी आपूण इन्स्पेक्शन करतलो म्हणलें तांचे ऑफिसर भितर तेंच्या फॅक्टरीन जे कितें पॉंड आनी कितें ते ट्रिटमेंट प्लांट करून जे उदक साचयता थंय आमकां ते दाखोवपाक तयार ना ते सॅम्पल घेवपाक ते ताका एकट्याकूच दिया ते आमी अलावड ना म्हणटा म्हणून अशें हेजें आमकां कितें गॅरंटी की तें बरें तें उदक तेंच दितलें म्हणून तांचे पॉल्युटेड वॉटर जे सोडटा नालान ते म्हजें म्हणणें कितें जे कंप्लेनेंट आसा तेंच्या फुड्यान रावून जो ऑफिसर येयला तो आनी कंपनीचे ऑफिसर म्हणजे दोगांचे विटनेस कशें उरता न्ही ते तांकां घेवन थंय तेज्या समक्ष तें उदक उखलून घेवपाक जाय ह्या कंपनीक हांव म्हणटा कितें हेजे जे कन्सर्न ऑफिसर्स आसात तेंच्यांनी हेजे परत एकदां सगळ्या पुलीस डिपार्टमेंटाक कळोवन हेल्थ डिपार्टमेंटाक कळोवन पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्यान तेंचे जे नॅचरल नालान जे केमिकल यूज आनी वॉट एवर ट्रिटेड म्हणटात ते पूण ते नॅचरल नालान तांकां उदक सोडूंक मेळटा काय कितें ते ताबडतोब तेंच्यांनी बंद करचें ना जाल्यार आमी आतां गव्हर्मेंटान जे शेतां लायात हें करात तें करात म्हणटा तें आमी सगळें शेतां लायिल्लीं आसा प्लांटेशन लायलें तें काबार जातलें आनी परत डबल गव्हर्मेंटाकूय नुकसान जातलें तशेंच आमकांय जातलें कारण गव्हर्मेंटान आमकां सबसिडायज काजूचे प्लांट्स दिल्ले आसा थोडे सारे दिल्ले आसा ते आमी ऑलरेडी प्लांटांक घातलेले आसा तेजो कांय उपयोग जावचो ना एक सादारण आमी एक हो म्हयनो पळयतले सपोज ह्या वर्सा ना गेले तेंच्यांनी कितें बंद जाल्यार फुडल्या वर्सा जुनाच्या 15 तारखे उपरांत आमी हांगासर अक्षरशः थाण मांडून बसतले आनी तेंचे वर्साचे नॅचरल नालान तेंचे आमचे व्हाळान ते जे उदक सोडटात केमिकल यूज ते कायमचे तेंच्यांनी बंद करचे अशी आमची सगळ्या यंत्रणे कडेन कळकळीची विनंती आसा.